पहिलेच स्टार्टिंगाकूच बोबाळ केलो ऑन द फर्स्ट डे. वॉट इज आज पहिलोच दीस असले कारण ती ग्रॅव्हिटी असतलीच न्ही. त्यामुळे तांकां हांवें सांगलां की ज्या तरेन एक विशय जो आसा म्हणजे एक विशय एका वेळार घेवपाक येता, दोन विशय एका वेळार येवंक शकना एज पर रूल. तुवेंनी म्हटलें मागीर सांगतकीर मागीर तांकां लक्षांत येता. तुवेंनी आनी एकूय म्हटलें की स्पीकर एज अ स्पीकर आय हॅव टू डिसायड टायमींग कितलो दिवपाक जाय तो आनी तें इट इज माय बरोबर एज पर रूल आसा कोणाक कितें वेळ दिवपाचो हांव ठरयता. आनी जे भाशेन असेंब्ली सेशनाचे फर्स्ट क्वेश्चन आवर जाला 0 हाव वॉज इट? ते बरें अशें रेस्पॉन्स ज्या तरेन आसा न्ही म्हणजे मंत्र्यांनी आन्सर बरी केली आनी त्यामुळे बरे क्वेश्चन विचारले आनी तीच लोकांक अपेक्षीत आसता. पूण ऑपोजिशनाक टायम दिता मेवतालो सर बिकॉज तेंची चडशी क्वेश्चनां हे फावटी येवंकूच ना म्हटलेलें तेणें पण फाटल्या दिसांनी ज्या भाशेन म्हटलें. क्वेश्चन जो प्रकार आसा तो लॉट सिस्टम न्ही कोणाक कुठलें न म्हटलें हो ताजे लकावण न्ही हांगा मदीं आनी मिडलमॅन कोणूच ना. ओके लास्ट इफ यू वूड लायक टू कमेंट ऑन दॅट फाटल्या दिसांनी जो इशू जाला पळय स्पीकर मिटिंगेक पावलो बा म्हणून मागीर तो बोबाव गेलो. हांवें सांगलें मरे मिटींग जाली केन्ना आनी मिटींग सोंपली केन्ना हे विशय हांव क्लियर केल्लें आसा. सो कांयच ना तेजें त्या विशयाक काय अडचण ना.